बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. सो हे आमी जेन्ना एकत्र जातली आणि आमच्या प्रधानमंत्रीचे हात बळकट करतली जाल्यारच हे स्वप्न आमचे आत्मनिर्भर भारत हे तांचे जे स्वप्न आसा आमकां सगळ्यांक फुडें घेवन आमचे हे सुपर पावर करपाचे जे आमचे स्वप्न आसा ते आमी सगळीं हे स्वप्न साकार जातले आमी सगळीं एकत्र येवन. तुमकां हांगा तुमी सगळीं आज आमचो प्रयत्न आसतलो की प्रायवेट नोकऱ्यो कश्यो हाडच्यो, इंडस्ट्रीजांनी कश्यो हाडच्यो. ऑलरेडी इंडस्ट्रीज आयिल्ल्यो आसा पण त्यो इंडस्ट्रीज कशे पॉलिसी चेंज करून आमकां आमच्या भुरग्यांक कशे त्यो इंडस्ट्रीज नोकऱ्यो दितले हे आमचे हेतू आसतलो की तांच्या फाटल्यान लागून कशी ही पॉलिसी बदलून आमकां आमचे लोकलांक संदी मेळपाक जाय. त्याच भशेन मायनींग इंडस्ट्रीज सुरू करपाचे आमचे प्रयत्न आसलो आमचो सरकाराचो. ऑलरेडी सांगिल्लें आसा फाटल्या दिसांनी की जाता तितले बेगीन मायनींग हांगा सुरू जावपा आसा. टुरिजम हांगा वाडटले जेन्ना मोपा एअरपोर्ट फुडल्या म्हयन्याक सुरू जातलो, हे ब्रीज सगळे जातले. म्हणटकच हो आमच्या सरकाराचो हेतू एकच आसा की आमच्या लोकांक घेवन फुडें वचपाचें. आमच्या प्रत्येक जे आमच्यो युवा पिढी आसा, आमची महिला आसा तांकां घेवन फुडें वचपाचें. कित्याक आमचो एक हेतू आसा की महिला सशक्तीकरण, युवा सशक्तीकरण. आमच्या महिलाक आनी युवाक फुडें घेवनच आमी वतली तेन्नाच आमचो गोंय राज्य आमचे 70 आमचे गोंय राज्य आनी आमचो देश फुडें सरतलो. म्हणटकच मागता की आमी सगळीं एकत्र रावन आमचो फक्त एक हेतू आसपा जाय की आमचो देश म्हणटा तो फुडें, आमचे गोंय राज्य फुडें, आमचे 70 फुडें. कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिक्स, धर्म सगळे फाटल्यान दवरात. फक्त आमचे देश कसो फुडें व्हरतलो, आमचे 70 कशे फुडें व्हरतले, फुडें व्हरपाचे, कशें गोंय राज्य फुडें व्हरया हें तर आमी एकत्र आयली आणि फक्त आमी येवजिल्ले की आमचो फक्त हे आमचे गोंय राज्य, आमचे 70 आमचे देश कसो फुडें व्हरपाचें हेंच तर आमचो एक हेतू आसलो जाल्यार आमी सगळीं एकत्र रावन खूब खूब तरक्की करपाक शकता आमच्या 70ची, आमच्या गोंय राज्याची. आणि आमचे प्रधानमंत्रीचे हात आमी प्रत्येक जाण बळकट करपाक शकता आनी की आमचो देश फुडें व्हरपाक. कित्याक ऑलरेडी तांणी ह्या 12 वर्सांक जे केलां तें इतले वर्सां पयलीं केन्नाच करूं नाशिल्लें. म्हणून आज आमचो देश अमॉंग्स द सुपर पावर्स म्हणटात. कित्याक 12 वर्सां पयलीं जेन्ना 2014 पयलीं आमकां वन ऑफ द डेव्हलपिंग कंट्रीज म्हणटाले.